ताका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22:5 वळ 1-11 उपरांत घडलें तें हें. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंचोन आसलो आनी तो जेनिजारेत तळ्याचेर दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 होडी पळयलीं. कारवीं देखून रांपणी धुताले. तांतलें एक होड्डें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक धांवन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी होड्यार बसून थंय धांवन तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकांत होडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपण घालतां. अशें केल्या उपरांत ताका इतली खूब मासली पडली की ताच्यो रांपणी पिंजूंक पावल्यो आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें कुणा करून आपयलीं. ते आयले आनी बुडूंक पावसर दोनूय होडी बुडलीं. तें पळयना फुडें सिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजें सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बाराबर आसलेले तितलेय पडलोली मासली पळोवन सारकेंच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलेले ते जेबिदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भियो नाका, ह्या फुडें तूं मनशाक धरतलोय. आनी होडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.